पूण आज जेन्ना 5 वर्सां कंप्लीट जाता वास्को आमी पळयता की खंयचेच डेव्हलपमेंट वचून पर्यंत जावना. खंयचीच एक गोश्ट तुमी दाखोवची जी आज आमदारान केल्या. आज आमदारान कांयच करनासतना ताका तिकेट परती कित्याक दिवप हो एक प्रश्न सगळ्या लोकांचो आशिल्लो. सगळ्या लोकां बरोबर आमचोय कार्यकर्त्यांचो आशिल्लो जांकां ताणें सिस्टमॅटिकली सगळ्यांक सायडीन काडले. प्रत्येक टायमार आमचेर अत्याचारूच केल्ले भशेन आमचो सरकार अजून आमचेर जाल्लो आसा. जो जनतेक नाका तोच कॅन्डिडेट परतो तांचेर लादपाक करता. हे जनते बरोबर आमच्या कार्यकर्त्यांक मान्य नाशिल्लें. आमी सगळे जेन्ना तांणी म्हाका सांगलें की तुवें फुडें सरपा जाय आमी फुडें सरले आनी आज अशी परिस्थिती आयल्या की आज जितले BJPचे कार्यकर्ते वास्को आसा तितलेय आज आमचे बरोबर आसा. आमदारान तितलेय डिंडोरा पिटलो की आपल्या कोणें वायट दिशिल्लें ते सगळे आपल्या बरोबर आयिल्ली. तसो तो 5 वर्सां सगळ्यांक जनतेक फटोवन आयिल्लो आसा. ही ताजी एक फोट म्हणून लोकांक धरची. आज केन्नाय तुमी पळयात हांगा तुमकां सगळे BJPचे सिनियर ज्युनियर लेडीज हांगा दिसतल्यो आनी ह्या खातीरूच आमी आज इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून आज भायर सरले. प्रत्येक पार्टीन आपल्या कार्यकर्त्यांक पयलीं विचारचें आसता. कितें जर विचारपाचें आसा जाल्यार पयलीं कार्यकर्त्यांक घेवपा जाय. लिडर मागीर कार्यकर्त्या खातीर पार्टी आसता. पार्टी खातीर हें नासता. कार्यकर्ते अशें जाल्यार पार्टी न्ही ती. पार्टीक पार्टी जर आमकां जर कांय विचारना कार्यकर्त्यांक आनी जर फुडें सरता जाल्यार हांगा तर कितें तरी चुकता पार्टीचें. आयज आमीच म्हणून ही वास्कोभर आख्ख्या गोंयाभर तशेंच चल्लेलें आसा की कार्यकर्ते रागार जाल्ले आसा. बाबा कार्यकर्त्यां कडेन पयलीं येवपाक जाय पार्टीन विचारपा जाय कार्यकर्त्यांक कितें जालां. त्या खातीर आमकां वायट दिसलें. आमी जवळ जवळ 20-25 वर्सां कार्यकर्ते आसा BJPचे कितें आनी आमकां जर तुमी जर कॉन्फिडन्सान घेयनासतना जर तुमकां जाय तें करता हें सारकी चुकीची गजाल. ह्या खातीर आमकां खूब राग आयिल्लो आसा. अपेक्षा आशिल्ली पार्टी कडल्यान आमच्या की हे फावट आमकां दाजीबाईक ते तिकेट दितली म्हणून. पूण तेणी तशें केलें ना म्हणून आमकां सगळ्यांक वायट दिसलें आसा. कित्याक तेणी कितें तरी पळोवन ताका दिला परती म्हणून आमकां अशें दिसलें की हे फावट आमी तेजे वांगडा ना म्हणून आमी हे फावट दाजीबाईक सपोर्ट करता. म्हणून आमकां वायट दिसून आमी हे सगळ्यांनी रिजायन केलें. म्हणून आमी परत एक मिटींग घेतली आनी थोडे आमी कार्यकर्ते पार्टी प्रेसिडेंटाक मेळपाक गेले. तेन्ना आमकां सावयकर बाब मेळ्ळो आनी विनय मेळ्ळो. तेन्ना आमकां आमच्या कार्यकर्त्यांक सारकेंच तेंच्यांनी कॅरलेस केलें. तुमकां अशें म्हणपाक तो तुमकां हे दागीन धाडला तिकेटीक लागून आमकां खूब वायट दिसलें. ते मेरेन आमी अशें डिसिजन घेतलें की आमी दाजीक हो इंडिपेंडंट दवरतले आनी हो आमचो निर्णय हो सारको फायनल डिसिजनचो निर्णय आहा. कोणूच फाटीं सरचो ना. दाजी हो इलेक्शनाक इंडिपेंडंट उबो रावतलो.